In starred LQ number 3A, sub-question B3, the number of leases granted in serial number 31/1 may be read as nil. Under Rule 49(2), Procedures and Conduct of Business of the Goa Legislative Assembly Rules, I may be permitted to postpone starred LQ number 3C, starred LQ number 9A, unstarred LQ number 41, unstarred LQ number 42 to the next Assembly session. Speaker, sir. Very important issue आज आसा इतिहासांतलो गोंयच्या ह्या विधानसभेंतलो आनी ते म्हणजे आमचे बुजुर्ग मनीस ह्या सभागृहांतले माननीय प्रताप सिंग रावजी राणे आज 90व्या वर्सांत ह्या इतिहासांत आमदार म्हणून पदार्पण करता. क्वेश्चन अवर जातकीर हांवें हें मांडपाचें, पूण म्हजो रिक्वेस्ट तुमकां क्वेश्चन अवर्स मागीर घेवचें, तुमी कॉंग्रेच्युलेशन मोशन मूव करचें तुमी स्वता आनी मागीर सगळ्यांनी ताका उलोवचें आनी थोडो हांव सिनियर मोस्ट म्हाका खबर आसा. This is already listed. It is even registered. It is listed as the 5th item. Congratulatory motion, Speaker sir. I know it is registered. So please don't waste time. Rules of the House are very clear. This is only question hour. Let the question hour start. It has become a habit in this August House. Raise issues which are irrelevant, not necessary, and waste the time of the House. Please sit down. Honorable senior member, President Rani, not in the House. Let him come. I will take this issue at the appropriate time. Okay? Because, sir, under Rule 42, the copy to an answer of a starred question has to be made available to the member concerned 2 days before the sitting of the day fixed for the answer of the said question. Or Rule 42 म्हणून आसा. आता इतले असेंब्ली आमी BAC सगळ्यांनी डिस्कस करून आमकां आन्सरां येत ना. आन्सरां सारकी ऐन टायमार येतात. हें कित्या खातीर? Is the government not taking this assembly session seriously? Today in the question of Labour Gate, which I have called a scam, which Lok Ayukt has held to be a scam, answer has come yesterday afternoon. Why? Why not 48 hours before? Who is being taken to task? I want the government to make a statement on this. कित्याक question अशे येतात late, illegible answers येतात. कित्या खातीर? What are you trying to hide? Speaker sir, government has to come clear on this. Speaker sir, म्हजो स्टार LQ 9A Honorable Ministeraन सांगला for next assembly. आमी पहिले 3 दीस सेशन, 1 दीस सेशन करून खंय तरी 12 दिसा सेशनाक आयल्या. I would request the Honorable Minister, Speaker sir, की ह्या reply स्टार 9A चो ह्याच सेशनान दिवचो. Let it be a postponed star LQ within this session, not the next session. Number 1. Number 2, Speaker sir, star LQ number 9C. Sub-question C is not being answered only. आता कोणे घेवपाचें? डिपार्टमेंट ऑफ सिव्हिल एविएशन आन्सर करचें ना, तुमी तांकां रिस्पॉन्सिबल दवरता, कोण स्क्रीन करना, मागीर वॉट इज द यूज ऑफ अ असेंब्ली सेशन? इट इज अ व्हेरी पर्टिनंट क्वेश्चन रिलेटिंग टू द एक्सचेकर ऑफ द स्टेट. आनी ताज्या खातीर तुमकां विचारता कर, पार्ट सी इज नॉट बीइंग रिप्लायड. नोटिंग्स ना, गव्हर्मेंट एजेंडा आयटम ना, मिनिट्स ऑफ मीटिंग कॉपीज ना. Unstar LQ 53 on IIT Melauli campus, part C annexures are missing. And you are giving these questions and putting it, की आम्ही formality करता 12 दिसाची, तर तुम्ही सांगा formality करताले म्हणून. नाले you need to give answers to this, or you need to fix responsibilities, Speaker sir, on the officers who are doing their errors. Repeatedly, either they have been told by the concerned ministers to do it, or they are doing it their own whims and fancies and going unnoticed. Speaker sir, हांगा तुमचो आमकां डायरेक्शन जाय, कित्याक हें आमी एवरी असेंब्ली सेशनाक घेतात. एवरी असेंब्ली सेशन क्वेश्चन आवराच्या पयलीं हें उलोवन आमकां लज दिसता हें काडपाक परत 9 दिसाचें 12 दिसाचें सेशन हें 3 दिसाचें सोंपलें. आतां 12 दिसांकूय हें जाल्यार रिप्लाय दिना जाल्यार कसलें असेंब्ली सेशन? स्पीकर सर, one request is 9A. I need to know whether I will be able to get reply in this assembly session so that we don't talk about next assembly session, because we are not sure the next assembly session will happen or no. Second, Speaker sir, star LQ number 9C, म्हाका आन्सर सारखे दिल्ले ना. हाजे तुमचे कितें डायरेक्शन्स आसतले, आनी अनस्टार 53 तातून एनेक्शरूच ना, तातून तुमचे कितें डायरेक्शन आसतले ते म्हाका जाय. Speaker sir, I would like to inform the honorable MLA the question 9A, I will give it to you on the 7th. On the 7th. उरिल्ले 2 गजाल्यो. गव्हर्मेंट आन्सर दिना जाल्यार मंत्र्यांक तुमी सांगूंक जाय न्ही, कित्याक दिना आन्सर? लेट कित्याक दितात? नाल्यार ऑफिसरांचेर एक्शन घेयात.
कितें तरी somebody has to be held accountable. Secretary, just to bring notice of the Chief Secretary, that henceforth, the answer should reach to the concerned member before 48 hours. Okay? The strict action should be taken. No, and what happens to this speaker, sir? The query answer तुझी येना आता कितें करपाचें? अशें चलोवपाचें assembly. Only noted, instruction has been given. No, you are not giving instructions for checking why this. You asked the responsibilities to be fixed on the officers who are giving these errant replies. Here direction as per to give replies, speaker, sir. स्पीकर सर हांव 9C पळयतालो म्हाका दिसता तेजें आन्सर केल्लें आसा पार्ट सी पळयात. 8Cचें आन्सर केलां पळयात पार्ट सी. हांवें क्वेश्चन घालन रिप्लाय कितें घाला तो पळयात. आनी रिप्लाय आसा जाल्यार सांगात. तूं पार्ट सीचें आन्सर केल्लें चूक आसा जाल्यार तेणी तुमचे कडेन दिवपाचें. स्पीकर सर हांव मागता कितें तो उलय हॉनरेबल CM उलयता कितें. आय एम आस्किंग यू फॉर डायरेक्शन्स टू गिव मी रिप्लायज ऑन these questions. Noted, we have given the instructions. Postpone question number, Shri Digambar Kawat. I had tabled this LAQ 5B, which was originally stated for an answer on 27 January. The said question was postponed to the next session, and it was to be answered today. Now, in the last Business Advisory Committee meeting, it was very clear that 48 hours in advance, all the replies will be given. Speaker was present, Chief Minister was present, everybody was present. Now, I get this reply, CD, yesterday afternoon, yesterday somewhere at 11 o'clock, somewhere it was delivered. Now, I downloaded that CD. I want you to see this. Can this be readable? Please see this, show to the speaker, and see whether I can read this. कितें आमकां म्हणजे क्वेश्चन विचारले आतां इतलो ते पोस्टपोन करून सगळें डिटेल दिवपाक सी द आन्सर्स वीच आर गिवन. हाव टू रीड दीस? How to read this? Sir. So I would request to postpone this question to the next day of this round. You go through all the sheet. There are three, four answers which cannot be seen. स्वाती माशे ऑपरेशनल फक्त एका क्वेश्चनाचो ना तुम्ही डिजिटायज करता पळय ते सारकें ना आनी त्या खातीरूच हांवें फाटले फावटी मांडिल्लो विशय की एक प्रिंट प्रत्येका दिवची म्हणून दी ज्याचो क्वेश्चन आसा ताका ती प्रिंट दिवची म्हणून तुमचें डिजिटायजेशन सारकें जायना आनी जेन्ना आमी ताजें हें काडटा तेन्ना तें सारकें ना. पळय दुसरें. स्पीकर सर 5Bचें आन्सर जें आहा पळय न्ही म्हाका दिसता म्हाकाय उखलचें ना इतकें व्हडलें आहा. म्हाका दिसता 5,000च्या पेक्षा चड आसा. जाय जाल्यार आय एम नॉट ऑन दॅट. सी म्हाका म्हजे कडल्यान कितें तुमी सीडी दिता पळय सीडी तरी सारकी दिया न्ही. उगल स्पीकर सर म्हाका दिसता हाजी CD इतके वॉल्युमेटस आसा ताजी CD जी आसा ही अपोजिशन लिडरांक दिल्या दवर वयर हाज्यो कितल्यो कॉपी आहा पळयात आनी हाजे जर आमी एक सेट काडपाचो जालो मागीर तुमी डिजिटलायज No, I'm not asking for this. I'm asking हे आतां सगळ्या जाणांक दिवपाचें जर जालें. ती readable आसा. स्पीकर सर हे एकदां न्ही स्पीकर सर हांवें पळयल्या बरेचशे क्वेश्चन रिपिटेडली प्रत्येक सेशनाक अशाच पद्दतीची वॉल्युमेटस आन्सर्स असतात. इतक्या पद्दतीची वॉल्युमेटस आन्सर असलेली बट हे 2017 पासून 19 पर्यंत 4 वर्साचे आनी हे एकदां न्ही हे हांव पळयतां की परत रिपिटेडली तेच क्वेश्चन परत तोच क्वेश्चन. स्पीकर सर बिझनेस ॲडवायझरी कमिटी आमी आतां नव्यो गायडलायन्स केल्या. स्पीकर सर मागीर आनी कितें हांवें तुमकांच सांगता म्हणजे इतके जर आमी प्रिंट आवट करपाक जाय दिले आनी हें इन्फॉर्मेशन गॅदर करपाकूच तांकां इतके दीस लागले सो दॅट ताची CD तयार करून ऑपोजिशन लिडरांक दिली. म्हाका दिसता हो क्वेश्चन घेवचो. कशें वाचतलो कितें तुमकां दाखयलें स्पीकर सर. घेतलो म्हणजे कितें तुमकां घेवपाचो उत्तर दिवपाचें जाल्यार उत्तर दिनाका. It is the priority of the CM. It's not possible. How to read this? How do I read this? तुमकां हांवें दाखयलें. CD ती तरी रिडेबल आसपा न्ही. CD जर आमी जर प्रिंट आवट काडलो रिडेबल तरी आसपा जाय. वॉट इज दीस? हाव आय कॅन फ्रेम माय क्वेश्चन्स ऑन दीस? स्पीकर you are सर satisfied- स्कॅन करून Speaker sir, if you are CD satisfied- तयार करता. ओके आतां स्कॅन करून थोडे जाण जे नोटिंगाचेर बारीक तांकां दिसना पळय न्ही थोडे आमचे सेक्रेटरी बारीक बरयतात. दोग तीग जाण तुका दाखयता तू पळय चीफ मिनिस्टर नाही पळय मरे तू यू सी म्हाकाच काल सगळें मेळ्ळा. 3-4 pages are see the reply. कशें वाचपाचें स्पीकर सर? वाचपाचें कशें बारीक सोड रे कशें वाचपाचें तें तरी पळय.
अशें वाचपाचें जाय तरी पळया न्ही तुमी. स्पीकर सर म्हणजे क्वेश्चन घेऊन ये सगळे पोस्टपोन आनी कितले फावटी पोस्टपोन करता तुम्ही सीडी दिता ती सारकी तरी दिया न्ही. फुडले डेटीक दी. तुम्ही विचारात या- रिप्लाय या- ना म्हाका वाचपा अरे क्वेश्चन फ्रेम करपा जाल्यार तुमकां ते आन्सर दिला तेच तुम्ही विचारात ना क्वेश्चन फ्रेम करतलो सब क्वेश्चन फ्रेम करतलो आय शूड गेट ऑल द डेटा प्रॉपरली न्हू. तू फुडले विकाक नेक्स्ट विका दी नेक्स्ट वीक आय एम नॉट सेइंग गिव मी इन द नेक्स्ट वीक. सर ऑपोजिशन लिडरांक सारको क्वेश्चन खबर आहा तांकां जे कितें विचारपाक जाय पळय ना, न्ही तशें तांच्यांनी विचारूया तांकां क्वेश्चन पार्ट आसा तांकां डिपार्टमेंट खबर आसा आनी तांकां नेमके कितें Speaker, विचारूंक जाय sir. पळय न्ही. आय एम रेडी. No, you are Ready ready, to answer. but I don't have the. I have to ask. म्हाका खबर ना स्पीकर सर हांव आन्सर करपाक तयार आहा ते Speaker, प्रश्न sir, विचारपाक I तयार have ना. to ask based on the information. I cannot ask way. What? Suppose जाय I have जाल्यार something तांच्यांनी to ask. ताच्या ती इन्फॉर्मेशन I have to- हितूंतली I have खंयची तरी to go एखादी on the काडूनय basis of दिता स्पीकर information. सर. So whatever is required, if whatever not readable, स्पीकर सर हो I will- पोस्टपोन क्वेश्चन I will check up. असल्याने परत कशें आसा तुम्ही प्रत्येक काल फावटी दिल्या सेशनाक काल घातलेले दिला क्वेश्चन फुडें Speaker, sir. वयतले. I have sent an email to the secretary that till day before yesterday I did not receive the CD. You can verify from the secretary. Till day before yesterday I did not receive the CD. Ask secretary. स्कॅन करून सीडी करताना म्हाका दिसता तुमच्या लेजिस्लेशन सारखे करपाक जाय 48 hours before your CD should reach. You are not given that also. And now I am काय asking गोळा for. इतके कलेक्ट करपाकूच तांकां म्हाका दिसता इतके दीस लागले आसतले सगळे. स्पीकर सर विचारूनय तेंच्यांनी हांव सांगता. Member, No, म्हाका question विचारताले कितें आसपा जाय. I am saying that postpone it to the next week on the same day, on this day, so that कितें जाय तें म्हज्यान कलेक्ट करपाक आनी if something I want I will collect. तुम्ही आता जे कितें विचारपाक जाय ते विचारा हांव आन्सर करता. Postpone start question. This is postpone start question. पोस्टपोन जाल्लो क्वेश्चन परत आनी पोस्टपोन कशें फुडल्या करतले. विकाक तुमचे कडेन इन्फॉर्मेशन आसा आतां म्हाका सारकें दिया न्ही फुडल्या विकाक येता. तुम्ही जाय ते विचारात हांव ना दिता आनी विचारतलो आन्सर. म्हाका हें नाका रे इन्फॉर्मेशन आसा हांव आयकना. हांव विचारला काय तुमकां I थोडो require चड टायम information. लावया. तुम्ही सांगले हांव विचार Me the answer 48 hours before. You have given me reply yesterday, and that also this is the condition of the reply. Let everybody know this. It is the duty of the सर speaker. व्हॉल्युमेटस It is the क्वेश्चन duty तुज्या of the उपरांत speaker कितलो आसा to पळय protect our एखादी interest. भितरली प्रिंट जी आहा पळय न्ही ती आयल्या आसतली तशी हांव ना म्हणना. एखादी प्रिंट स्कॅन करताना तशी आयल्या आसतली बट येदो व्हडलो व्हॉल्युमेटस क्वेश्चन ना, ना. फाटली फावटी पोस्टपोन केल्लो क्वेश्चन आसा. एक दोन ओके, पानां ताकाच ना. लागून तर पोस्टपोन केल्लो. चार पाच पानां अशी आसा स्पीकर सर. हांव फाल्स जातल्यार तुका सर सांगत सर फाटले असेंब्लीक ते I कलेक्शन have shown you. करपाकूच इतको दीस लागलो म्हाका दिसता मान्य. नेक्स्ट राउंड करपाक कितें हरकत आहा. ही इज रेडी विथ द आन्सर. लेट मी फ्रेम माय क्वेश्चन्स. आतां विचारपाक कितें आहा आतां विचारोनी न्ही. आतां कशें विचारतलो हांव. स्पीकर सर तांकां जाय जाल्यार तुमी एक 10 मिनटां चड दियात ना, काय म्हाका- हरकत ना. म्हाका जाय time जाल्यार नाका. फायली My- दिता हांव. My विचारोनी. questions are specific. My आतां questions are विचारता मरे specific. हांव. तूं ताका अर्देवर आतां दिताले आतां I कंटिन्यू करून have not come prepared with the question because this question answer was given to me yesterday. If you don't want to answer, it is all right. Fair enough. see, member, I don't want to waste the time because already we are You losing have time. to, you have to protect. Honorable Speaker has to protect the interest of the member of this house. Each and every member of this house. I am asking you that is it my fault? You have failed to give me reply 48 hours as promised in the Business Advisory Committee as per the rules. And after सर getting आय this एम reply, क्लियर I am तांच्यांनी getting जाय this. जाल्यार तुमी आतां पळय आतां हांव तुका कितें विचारोनी तांकां जाय जाल्यार हांव फायली धाडून दिता No, थंयसर that तांच्यांनी is not how I पळोवनी. can ask. परत Sir. I have तांच्यांनी to जाय prepare जाल्यार म्हाका my- विचारोनी कांयच I have- हरकत ना. I have to prepare my supplementaries. How I can ask questions simply like this? सप्लिमेंटरी स्पीकर सर ह्या क्वेश्चनातले सगळ्यो तांकां खबर आहा 17 पासून 19 पर्यंत इन्फॉर्मेशन No, this is सारकें खबर आहा. question ask speaker sir. This is the right of the member to ask questions. ऑफकोर्स You विचार also agree. स्पीकर सर So तांकां I am कितें saying विचारूंक when your सांगा तांकां जाय तें information is विचारा not correct, information is not given 48 hours. I postpone it. स्पीकर सर म्हाजे कडेन आन्सर हांगा अवेलेबल आहा सगळे पयलीं दिला आनीक पोस्टपोन कशें करतले. रेजिनल वगीच कितें सांगता अशें कशें. स्पीकर सर क्वेश्चन आवर तूं डिसिजन दी न्ही तूं. See, member, if you are not going for the question, I am going for the next question. I am asking you to postpone it But he is not ready for that. because it is not my fault. Then- it is the fault of आन्सर करता आतां. Agriculture department. आन्सर आतां करता. पॉइंट ऑफ ऑर्डर. It is the fault of the department. Department has failed to give me answer. सभापती महाशय पॉइंट ऑफ ऑर्डर. गेली 20 वर्सां सभागृहांत हांव आसा. विविध प्रश्न ह्या सभागृहांत येता. 3-3 हजार पेजीस आमकां आन्सर मेळटाली. सुभाष शिरोडकर जेन्ना सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना ताका दयानंद
हे कोण विसरू शकना, आम्ही तरी विसरू शकना. ॲटलिस्ट म्हजो रिक्वेस्ट की जे आन्सर जो आमदार मागता, मागीर तो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसूं, ट्रेजरी ब्रँचीचे आमदार आसूं किंवा ऑपोजिशन आमदार आसूं, तांकां तो सेट तरी दिवचो. कारण हाजे पयलीं सगळ्यांक दिताले. तुमचें कितें जाता, तुमी डिजिटायज करता आनी डिजिटायजेशन केल्ले हेची प्रिंट जेन्ना आमी काडटा तेन्ना आमकां तें क्लियर येना. म्हाका कितलेशेच म्हजो रातचो फोन तुमकां हांवें केल्लो, 9:30 इतल्यां केला हांवें तुमकां फोन. होच प्रॉब्लेम, जो प्रॉब्लेम आज तांणी सांगला तो हांव राती पळयतालो. आनी हें खंय तरी बंद जावपाक जाय. आमकांय आमचें आन्सर मेळपाक जाय. हांव ताजी चूक करना, मुख्यमंत्र्याची चूक करना, पूण 3000 पेजी सुद्दां हांगा आमकां आन्सरां मेळ्ळ्या. ती आमकां आन्सरां मेळपाक जाय अशें आमकां दिसता. कारण आमी स्टडी करपी लोक, आमकां तातूंतले बारीक सावे घेवचे अशें दिसता. तातूंतल्यान वर्तन अशें कांय ना आनी तें जावचें असो म्हजो रिक्वेस्ट सभागृहा कडेन. जस्ट आय एम टेलिंग वन थिंग, henceforth जर 48 hours पयलीं आन्सर जर मेळ्ळें ना न्ही, let the question who has let him complain that and if he requests that Baba I have not gotten the answer within time, if you want to postpone, I will see that the postpone is question. I have sent an email Okay. on day before It's for yesterday. now. You can verify from the secretary. Okay, no problem. I have complained to the secretary. We are taking a decision now, please. So next question, Teacher Alimau. Question Boli. My question stands postponed. No, I'm saying the question. You ask the question. You How I ask. can ask the question. I cannot ask the question because I don't have. अरे this is not झाले debatable. बोस रे झाले. In protest, I am not asking this question because you have failed to protect our interests. I will take it. Sir, start question number 001B. Where is it? Education. Answer as per computer sheet. Because sir, my answer is A, B, C. C, I ask whether the government will implement this new education policy passed by the union government. If so, furnish details, therefore, with the time frame to implement it. Answer is like this. The government has constituted 2 task force, Committee for Higher Education, School Education separately, under the chairmanship of Sri Lakshman Parshikar, ex-CM of Goa, and Sri Subhash Shirodkar, MLA, Shiroda constituency. The full report of both the committee are awaited. The policy will implement step by step, starting nursery in the academic year 2021-22, and will be fully implemented by 2030 for school education and for higher education by 2040. I want to ask supplementary, will this policy take over administrative powers of government-aided school, church school? This is the one. Second, I want to know what is the positive effect for the nursery students once policy is implemented? स्पीकर सर, आमी न्यू एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशन करपा खातीर 2 कमिटी काडलेल्यो ज्यो तेंच्यांनी वाचल्या. राज्यांतले वेगवेगळे शैक्षणीक क्षेत्रांतले सगळे जे वावुरतात, एक कमिटी आशिल्ली आमचे MLA सुभाष शिरोडकर, जे पयलींचे शिक्षण मंत्री, जेंच्यो शैक्षणीक संस्था आसा, जे बाय प्रोफेशन टीचर, हांच्या अध्यक्षते खाला आशिल्ली. दुसरी लक्ष्मीकांत पार्सेकर, माजी मुख्यमंत्री, बाय प्रोफेशन टीचर, जेंच्यो शैक्षणीक संस्था आसा, ओके, तांच्या अध्यक्षते काडलेली. दोनूय कमिटींनी आपले रिपोर्ट्स जे आसा हे रिपोर्ट सबमीट केल्या आनी न्यू एड्युकेशन पॉलिसीच्या अनुसार आमी आत्ताच परत एकदा तेजी रिव्यू मिटींग घेतली हांवें, आनी तेंच्या दोनूय कमिटींनी रिपोर्ट्स टेम्पररी सबमीट केलो. त्या रिपोर्टाच्या अनुसार न्यू एड्युकेशन पॉलिसीक बेजीक जे फावंडेशन कोर्स सुरू करपाचो जो आसा, म्हणजे जेका आमी 3 ते 5 वर्सां आमी तसो पळोवंक वचत जाल्यार आमी सगळ्या इन्स्टिट्यूट आसा तांच्या कडल्यान रिपोर्ट मागय म्हटला. आमकां फावंडेशन कोर्स हो इनिशियल स्टेजीचेर सुरू करपाचो आसा. तेज्या खातीर लागपी, कारण बेजिकली गोंयांतली सगळ्यो ज्यो प्रायमरी स्कुलां आनी हायस्कुलां जी आसा तांच्या कडेन पयलीं पासूनच प्री प्रायमरी आनी प्रायमरी म्हणजे KG ह्यो चडश्यो 90% स्कुलांनी चलताल्यो. फक्त वेळ पडलो जाल्यार गव्हर्मेंटाच्योच ज्यो प्रायमरी स्कुलां तेंच्या कडेन KG चलना.
बट अदरवायज जितक्यो एडेड स्कुलां आसा तितक्या सगळ्यां कडेन म्हणजे अनऑफिशियली म्हण किंवा ऑफिशियली म्हण ते सगळे जाण चलयताले आपूण एडिशनली फीस घेताले गव्हर्मेंटान तांकां फक्त एकदां रजिस्टर्ड करा म्हणून सांगलेले हाज्या पयलीं त्यो थोड्यांनी रजिस्टर्ड केल्यो थोड्यांनी करूंक नासलेल्यो केजी म्हणून तांच्या कडेन बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ती सगळ्यांचो व्ह्यू घेवन तेंच्यांनी रिपोर्ट सबमीट करपाचो म्हटला जेणे करून आमकां फावंडेशन कोर्स जो 3 ते 4 4 ते 5 ह्या 2 वर्सांचो 3 ते दोनूय जे कोर्स आसा 3 ते 4 4 ते 5 हे अंदू सुरू करपाचो विचार आसा तेज्या खातीर लागपी आमकां वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो करपाक जाय त्यो करपाची सरकाराची तयारी आसा. Because sir, I tell a supplementary. With this policy take over administrative powers of government aided school, church school. Second, I ask, what is the positive effect for the nursery students once policy is implemented? कितें पयलो प्रश्न कितें? Will this policy take over administrative powers of government aided school, church school? स्पीकर सर, कोणाचीच कसलीच एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पावर आमी घेयना. आतां पर्यंत ज्यो एडेड स्कुलां ज्या पद्दतीन चलता तशीच एडेड लोकांनी स्पीकर सर थोड्या जाणांक संभ्रम आनी लोकांक बेश्टे बेश्टोवपाचो जो आहा पळय न्ही हो वावर करता थोडे जाण. आमी कसलीच एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पावर आमच्या कडेन नाका. आतां पर्यंत चर्ची स्कूल परत खंयच्यो सगळ्यो स्कुलां चलतात म्हणजे ग्रँटीन एड जितकी स्कुल्स आसात म्हणजे मागीर ती प्रत्येक कोणायची आसूं न्ही खंयच्याय संस्थेची आसूं न्ही सगळ्या स्कुलांची जी चलतात त्याच धर्तीचेर हाज्याय फुडली जी आमी न्यू एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट केल्या उपरांत चलतली. डायसेशन सोसायटी आसूं न्ही किंवा खंयची बाकीच्यो सोसायटीज आसूं न्ही खंयच्याच सोसायटीक कशाच पद्दतीच्या एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पावर ज्यो गव्हर्मेंटा कडेन घेवपाची सरकाराची इच्छा ना. वयल्यान वायस वर्सा दोज आर इम्प्लिमेंटींग द न्यू एड्युकेशन पॉलिसी ताज्या खातीर सपोर्ट कशा पद्दतीत करतले ताजी पॉलिसी डिसायड करपाची आसा. Speaker sir, what is the positive effect for the nursery students once policy is implemented? Will the government implement the policy of nursery levels without a report from the task force? स्पीकर सर, आता नर्सरी म्हणजेच 3 ते 4 आणि 4 ते 5 ह्या हातूंतल्यानूच नर्सरी चलता. ओके, आतापर्यंत कशें आसा ज्यांच्यो केजी स्कुलां आशिल्ल्यो तो KG1 KG2 म्हणटालो विच इज द नर्सरी. थोडे जाण ताका वेवस्थीत थोडे जाण 2.5 वर्साचेरूच एडमिशन दिताले बट आमी वी आर रेस्ट्रिक्टींग फ्रॉम द 3 to 4 4 to 5 फावंडेशन कोर्स 1 and 2 हो आमी त्या स्कुलाक एटॅच करतात. तांच्यांनी आपले फक्त डिपार्टमेंटाक कळोवचें डिपार्टमेंट थंय वचून ताचो इन्फ्रास्ट्रक्चर चॅक करतले आनी इन फ्युचर ताच्या खातीर कितें बी प्रोविजन करपाक जाय पळय न्ही ती प्रोविजन कशा पद्दतीत करपाची हें डिपार्टमेंट ठरयता. Speaker sir, last. By when will the task force submit the reports to the department? बेजीक जो बाब सुभाष शिरोडकर हांची जी कमिटी आसा तांच्यांनी पयलो प्रोविजनल रिपोर्ट जो आसा ऑलरेडी दिला. हायर एड्युकेशनाची आसा हांच्यांनी अजून कंप्लिटली रिपोर्ट जो आसा हो आपलो कंप्लीट रिपोर्ट दिवना बेजीक रिपोर्ट दिल्लो आसा. येस अलेक्स. चीफ मिनिस्टरान आतां स्टेटमेंट केला कितें म्हणून दॅट मायनॉरिटी स्कूल्स जावं खंयच्या स्कुलाचे आमी पावर्स घेवपाक सोदना. आय एम रेजिंग वन पॉयंट हियर. प्रिंसिपल ऑफ I have told you also, principal of presentation school, minority school जालें काय ना तांकां स्पेशल फॅसिलिटीज आहाय मायनॉरिटी स्कुलांचेर. प्रिंसिपल तांकां अपॉयंट करूंक मेळटा. तांकां वेरियस सिस्टम आहा मायनॉरिटी स्कूल्स म्हणल्यार काय ना. आय एम टेलिंग यू इन दीस केस यू हॅव एब्जॉर्ब द पावर ऑफ द आय एम मेकिंग अ चार्ज दॅट ऑलरेडी तांकां वीच दे कूड अपॉयंट बिफोर नाव दे कांट अपॉयंट. आतां तुका डायरेक्टरा कडेन डिस्कस केलें आनी कितें केलें तो म्हणटा तूं अपॉयंट कर तूं एडवर्टायज कर. Special facilities were given for minority schools. You have already interfered into their rights. What is it? How can you make a statement in the House that you are not going to interfere in the one second, Chief Minister. Second point is, there is another point also. Now, as far as other things are concerned of education आणि जायत issues आहे. तांगेले appointment of teachers आहा, तांगे आणि issues आहा. Already there is an issue. It's already discussed. Before you, all these matters are discussed. So how can you make a statement that you are not going to interfere into the rights of into the schools? Be very clear. See, it has to be specific. Minority schools are to take advantage ditolo or na. Or tu kit ko ditolo. You will have a report, no doubt about it. But how will you protect the interest of minority schools when this act is come? Will you give special facilities to them? Be very clear, because things are not very clear as far as my education. I have raised one point to you. That's it. स्पीकर सर, न्यू एड्युकेशन पॉलिसींतले रूल वेगळ्या पद्दतीत इम्प्लिमेंट करता असो कांयच विशय ना. तो जे म्हणटा खंयच्यो जर पावर आमच्या डिपार्टमेंटान घेतल्या काही म्हाका इन्फॉर्मेशन हांवें डिपार्टमेंटा कडल्यान घेतल्या त्या प्रमाणे काही स्कूल डिपार्टमेंटाच्या अगेन्स्ट कोर्टात गेल्ले.
ते मॅटर्स पेंडींग आसा. फाटल्या दिसांनी थोड्या स्कुलाची मॅटर्स आमचे MLA बाबूश मोन्सेरात हाणें म्हाज्या समोर लक्षांत हाडून दिली. तांची सगळ्यांची रिजॉल्व जाली एज फार एज माय इन्फॉर्मेशन. जर कोणाचे उरला आसत ओके जाल्यार रिजॉल्व करपाची तयारी आसा. बट एज फार एज माय इन्फॉर्मेशन थोडे जाण डिपार्टमेंटाच्या अगेन्स्ट कोर्टान गेल्ले. मॅटर डिस्प्यूट आसा कोर्टान म्हणून काही जाणांचे उरला आसतले. बट अकॉर्डिंग टू द न्यू एड्युकेशन पॉलिसी रूल म्हणजे आमी ज्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट करता एड्युकेशन त्याच पद्दतीन न्यू एड्युकेशन पॉलिसीच्या अंतर्गतूय इम्प्लिमेंट केले वयतले. आम द फ्लोर ऑफ द हावस हांव परत सांगता तुका न्यू एड्युकेशन पॉलिसीन आमी पयली एड्युकेशना खातीर जे जे मायनॉरिटी स्कूल आसूं किंवा ग्रँट इन एड स्कूल आसूं त्याच पद्दतीत केले वयतले. Sir, one second. Speaker, sir, you have given an assurance that you will give them whatever facilities they have or rather take them into confidence on the house. It's a good assurance. But Speaker, sir, how much you will do it how much will you do it in on site? Issues are there. Now, for example, I have raised one issue of the principal. There are a lot of issues, so we want an assurance from you that you will take the schools into confidence, the management of management of theirs into confidence. Education department and direct power absorb konajak. Because see, now you have said that Babush Montserrat has already brought some issues before you. We want an assurance that you will protect the interests as minority schools. That is most important than any other thing. Because Speaker, sir, whether somebody likes it or not, minority schools is zaiti काम केला. इतले वर्सां त्यांनी काम केलां. कोण मागीर कितें उलोवन तेंचेर आनी आमगे सगळ्या भुरग्यांक आनी आय हॅव सीन कॅटेगरी आय हॅव इवन सीन खंयची भुरग्यां ते एडमिशन दिताय ते पासून सगळ्यांक हेंगे केन्ना अशें हें आसना टार्गेट आसना कितें करपाची. बट दे हॅव बीन ऑन दीस एड्युकेशन पॉलिसी दे हॅव अ ग्रीवन्स. खंय तरी तांकां फियर जालां. तूं म्हणटा चीफ मिनिस्टर मेकिंग अ स्टेटमेंट दॅट कोण बेश्टे म्हणटाय दॅट दे वॉन्ट टू टेक ओवर. नो, it is a foregone truth that there is a fear of theirs which you have to address. So we want an assurance that you will address all the issues, take them into confidence, have a meeting, what they want and give. Already 2-3 meetings have taken place at the instant of Honorable Member Babush Montserrat. That also I've been following up to find out what has happened. Still there are some more issues. Like for example, this principal issue. I can't, because I'm not connected to education so much, I don't know at length to speak. But one thing we want is assurance from you that you will take care of the interest. Speaker sir, diocesan societyचोय मेंबर जो आसा ह्या कमिटीचेर आसा. That is true. ही कमिटी जी रिफॉर्म केला तितूर एक मेंबर फ्रॉम द diocesan society आसा, राईट? तुमच्या हेजेर आसा. ह्या एड्युकेशन तुमच्या सोसायटी हितूर ना कमिटीन आसा. हायर हितूरूच आसा हे कमिटीन तुमच्या कमिटीन ना आसो. एनी हांव दुसरी गोष्ट तेंच्यांनी म्हाका रिप्रेझेंटेशन जे आसा डायसेसन सोसायटीन तांच्यांनी म्हाका न्यू एड्युकेशन पॉलिसीच्या रिलेटेड तांच्यांनी रिप्रेझेंटेशन दिलां. बट हांव परत सांगता न्यू एड्युकेशन पॉलिसी बेजीक इम्प्लिमेंटेशन करता आसतना खंयच्याच स्कुलाचेर मायनॉरिटी न्हू खंयच्याच स्कुलाचेर जो आसा पळय न्ही वॉट एवर द थिंग्स ज्या पद्दतीन आयज पर्यंत डिपार्टमेंटान मायनॉरिटी स्कुला खातीर प्रिफरन्स दिला त्या पद्दतीन दिलो वयतलो. स्पीकर सर, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी म्हणटी 34 वर्सांनी चेंज जाल्ली आहा. ही 34 वर्सांनी चेंज जाल्ल्या पॉलिसीन एक एप्रिहेन्शन डायसेशन सोसायटीक आहा म्हणटा तें क्लस्टर्साचें. क्लस्टर्स म्हणटा तें कन्सेप्ट आयिल्लो आहा. सो तांणी कोणा बरोबर मिक्स जावप खंयच्या क्लस्टरान ते पडटले तांचें युनीक एक्झिस्टन्स मेंटेन जातलें काय ते मिक्स जावन ते डायल्यूट जातलें हो तांकां भंय आहा. ताजे मदीं मुख्यमंत्र्यान एक स्टेटमेंट काडलो की फुडल्या एकाडेमीक इयराच्या नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट जातली. तातूंत तो भंय वाडलो. आतां आमकां हांगा अशें कळटा की तूं तें फक्त नर्सरीनूच करूंक सोदतालो म्हणून. इनिशियली युअर स्टेटमेंट वीच आय हॅव ऑल्सो सीन नाव ऑन द इंटरनेट ऑन यूट्यूब इज अबाउट ब्रॉड तुवें तें नर्सरी म्हणूंक ना. इट लुक्ड एज इफ यू आर इम्प्लिमेंटींग द होल पॉलिसी इन वन गो फॉर वीच नोबडी इज ओपोजिंग युअर पॉलिसी. पीपल आर सेईंग गिव देम टायम, लेट देर बी डिस्कशन, डोंट बी इन अ हेस्ट. यू आर इन अ हेस्ट नाव डेज फॉर एवरीथिंग. म्युनिसिपल इलेक्शन हें तें कितें फास्ट कितें फास्ट तुमकां जालां तें कळना. सो ती ताकतीक जी तूं करता ती नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीन करनाका. इतलेंच डिमांड आहा ताजेर तूं एश्युरन्स दी. दॅट्स ऑल. क्लस्टर्साचो इशू बेसिकली क्लस्टर्स आहा. क्लस्टर्स इज एन इशू. सांग तूं ताजेर. म्हजो क्वेश्चनूय आशिल्लो ताजेर. स्पीकर सर, आमदार बाब विजय सरदेसाय यांच्यानी जो सांगलो पळय न्ही क्लस्टर हो इश्यू आसात. कारण फुडें वयता आसतना म्हणजे टू
फर्स्ट टू प्री प्रायमरी, प्रायमरी टू 4 डिविजन आणि परत 12वी पर्यंत क्लस्टर सगळे एकत्र येवपाचो जो विशय आसा आमी आत्तां इनिशियल स्टेजीचेर हांव परत स्टेटमेंट करता फर्स्ट टू 4th ज्या ज्या स्कुलां कडेन आसा तांकां आमी परमीट करता किंवा तांकां आमी एलाव करता ज्याच्या कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ज्याच्या कडेन ऑलरेडी केजीस आसा आमी इम्प्लिमेंट करपाक स्टार्ट करता म्हणजे फावंडेशन कोर्सांतल्यान करता म्हणजे प्री प्रायमरी 1 प्री प्रायमरी 2 म्हणजे ज्याची KG1 KG2 आसली थंयच्यानूच इम्प्लिमेंट करपाक सुरवात करता ताज्या वयर खंयच इम्प्लिमेंट करिना तेंय बी म्हणजे तांचो विलिंगनेस घेवन तेंच्या कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तेंच्या कडेन जे ऑलरेडी स्टुडंट्स आसा हांगासल्यान आमी बेजीक क्लस्टर हाजो फुडें विचार जो आसा पळय न्ही सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन जातलो कोणाचोच जो आसा पळय न्ही खंयचेच म्हणजे स्कूल बंद उडोवपाचे खंयचे हायर सेकंडरी बंद उडोवपाचो सरकाराचो विचार तसो ना. Speaker sir, as we welcome the national education policy requirement of the day म्हणटाशी जशें म्हजे कलीग बाब एलेक्स रेजिनाल्ड विजयन मांडलें स्पीकर सर नर्सरी सुरू करता हें बरें आसा पूण नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जेन्ना येता I had one question whether your government has done impact assessment of this policy on the present status of education governmentaचेर तुमच्या एम्प्लॉयजर केल्लो आसा काय नाका म्हणून म्हाका उत्तर आयलें ना म्हणून. आतां जेन्ना आमी नर्सरी जेन्ना वी आर वॉन्टिंग टू गव्हर्मेंट इज प्लॅनिंग टू स्टार्ट युअर एज ग्रुप इज चेंजिंग नाव 2.5 3 years of nursery you are making it 4 to 5 parents can teach at home म्हणून तुमच्याच नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीन बरयल्लें आसा. तेन्ना स्पीकर सर स्ट्रक्चरींग फ्रॉम फर्स्ट स्टँडर्ड इट सेल्फ चेंजीस one side of it. Second side speaker sir जे 4 वर्सां 3 वर्सां 4+3+3+2 जो आशिल्लो तो आतां 5+3+3+4 जातलो. So when the structure is changing speaker sir the schools which are existing you have some permissions for aided schools which are primary schools, you have some permission schools which are higher secondary schools, some are colleges included. आता वो स्पीकर सर at every management of the school there is a confusion की पयलो ती 4थी आशिल्ली ताजी वेवस्था कितें जातली 5वी ती 10वी आशिल्ली ताजी वेवस्था कितें जातली कित्याक फर्स्ट टू 4th आशिल्लो तो आतां फर्स्ट टू 5th जातलो. Although you are talking about this and you must have done study in your report, Speaker sir, there are a lot of pros and cons in this, whether it is the cluster base, whether it is the issue of minority, whether it is the representations come to the committee. I think, Speaker sir, it is very pertinent that once these reports come to the Honorable CM, he has to get it to the House and call for a half a day or a one-day discussion on this subject to ensure the future. आमी म्हणटा इंडिया इज द यंगस्ट नेशन आमचे डेमोग्राफीक डिविडंड समज वाडयतले आमी जाल्यार गरज आसा की एज्युकेशनान तरी सगळे जाण बऱ्या हातून बसून डिस्कस करून वी फायंड अ रोड मॅप अहेड. ताज्या खातीर स्पीकर सर इश्यू इज नॉट ओनली ऑफ द एज्युकेशन पॉलिसी एंड द टास्क फोर्स एंड द रिपोर्ट्स. इश्यू इज द सिस्टम द गव्हर्मेंट वॉन्ट्स टू इम्प्लिमेंट. इश्यू इज ऑफ द इम्पॅक्ट असेसमेंट दॅट इज ऑन द एक्झिस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड द प्रपोज इन्फ्रास्ट्रक्चर. तूं 10 वर्सां फुडें कर 20 वर्सां फुडें कर दॅट गव्हर्मेंट कॅन डिसायड. पूण आतां जेन्ना करतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लॅन हॅज टू बी आउट बिकॉज एवरीबडी हॅज टू स्टार्ट प्लॅनिंग इन दॅट मॅनर इन टर्म्स ऑफ एडेड ऑर नॉन एडेड, whether it is cluster based or non cluster based, whether it is issue of MOI or no MOI. Lot of things have been taken in a broader base, Speaker sir. So ह्याच्या खातीर जरी तूं एकूच नर्सरी सुरू करतलो ताजी म्हजी तरी एक मागणी आसा स्पीकर सर ऑन बिहाफ ऑफ द इन्स्टिट्यूशन स्कूल्स वी आर इन टच विथ की रिपोर्ट्स घेवन एक दिसाचें सेशन ऑर हाफ डे सेशन विदीन दीस टायम जाता जाल्यार नाल्यार मागीर we need to have a proper plan placed before the people of Goa. Education is going to be under NEP in this manner because typographically Goa is different. You can't compare Goa with Maharashtra, you can't compare Goa with Karnataka and their education and their methodologies. ताज्या खातीर ऑनरेबल सीएमाचो कडल्यान स्टेटमेंट मागता की whether he would accept these reports and bring it to the 40 MLAs for discussion for a day's session. So the issues which we have raised, especially on the impact assessment of this education policy, discuss करून रोड मॅप फुडें काडपा खातीर. स्पीकर सर, आमी इनिशियल स्टेजीचेर ज्यो सगळ्यो संस्था प्रायमरी स्कुलां चलयता सेकंडरी स्कूल्स चलयता एट प्रेजेंट तालुका वायज तांच्या कडेन डिस्कशन कर म्हणून सांगलां आनी त्या प्रमाणे आमकां इम्प्लिमेंटेशन फॉर द इनिशियली प्री प्रायमरी आनी प्रायमरी हाज्या खातीर तेणी म्हटलें की इम्पॅक्ट असेसमेंट स्टडी तुमी केला काय कितें, इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा काय कितें, बेजीक ज्यो इन्स्टिट्यूशन्स चलयता हाज्या खातीर ताजो बेजीक सर्वे आनी तालुका वायज जी इन्स्टिट्यूशन आसा तांच्या कडेन पयलीं डिस्कशन्स करून तांचे रिपोर्ट्स रेडी कर म्हटलां. कितल्या जाणां कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, कितले जाण विलींग आसा आनी त्याच बरोबर ताजो सिलेबसचोय इश्यू आसा. ताका लागून म्हणजे तालुका शा ताजो इन्फ्रास्ट्रक्चर बाकीचो सगळो रिपोर्ट तयार जातलो. डेफिनेटली स्पीकर सर सगळ्यांक ज्यो इन्स्टिट्यूशन आसा मागीर ती मायनॉरिटीची आसूं किंवा बाकीचे इन्स्टिट्यूशन आसूं तांकां कॉन्फिडन्सान घेवनूच म्हणजे फुडलो क्लस्टर बेज किंवा ताच्या फुडलो खूब फुडें आसा विशय, बट एटलिस्ट इनिशियल
स्टेज स्पीकर सर वी नीड टू स्टार्ट. आमी जर खंयच्यान तरी सुरवात केली ना जाल्यार म्हाका दिसना आमी फुडें पावतले. बट डेफिनेटली आमी सगळ्या संस्थांक विश्वासान घेवनूच फुडें इम्प्लिमेंटेशन जें तें करतले. जाय जाल्यार ताजो मागीर जो रिपोर्ट तयार जाता तो रिपोर्ट आमी केन्ना तरी हावजा समोर हाडटा. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाक कांयच हरकत ना. प्रश्न दोन आसा, प्रायमरी लेवल, प्री प्रायमरी लेवल, सेकंडरी लेवल आनी हायर सेकंडरी लेवल एंड देन टॅक्निकल एज्युकेशन. म्हजो मुख्यमंत्र्याक प्रश्न एज्युकेशन मिनिस्टराक की तुमी टॅक्निकल एज्युकेशन कशें आसतलें हें पळयलां काय कितें तातूंत? तुमी पळोवना, मातशें वाचा. आनी तातूंत अशें सांगलां की टॅक्निकल एज्युकेशन युनिवर्सिटी आसपाक जाय. नाजाल्यार आमचे गोवा इंजिनियरींग कॉलेज, गोवा पॉलिटेक्नीक कॉलेज, जी टॅक्निकल कॉलेजीस गोवा आसा पळय ती वतली आनी ते एक सेल जातले. हें तातूंत आसा. सो ही स्टडी करपाक जाय, हें इम्पॉर्टंट आनी ताजेर डिस्कशन जावपाक जाय सभागृहांत. कारण हो इम्पॅक्ट वेगळे तरेन जावंक शकता आमचो. आमची जी कॉलेजां आसा ती नाच जावंक शकता. दुसरी गजाल प्री प्रायमरीचेर येता. मुख्यमंत्र्याक खबर आसा मराठी आनी कोंकणी शाळा चलता आनी ह्या हातूंत प्रायमरी लेवला भुरगीं आसा तांकां तुमी 400 रुपया दिताले काय कितें कडेन पावना. पूण व्हेरी इम्पॉर्टंट कारण तातूंत IITचो एक डायरेक्टर आशिल्लो आनी ताज्या मनांत कल्पना वेगळ्यो आसा सगळें ग्रॅप करपाचें. त्या खातीर आमी लक्ष दवरपाचें. नाजाल्यार म्हादय सारकी आमची परिस्थिती जातली. आमच्या हातांतल्यान सगळें वतलें. एज्युकेशन टॅक्निकल इन्स्टिट्यूट आसा पळय ती सगळीं वतली. हें सामकें 100%. हांव तुका नोटूय दितां, म्हजो एक नोट हांव तुमकां घालतां. पूण त्याच बरोबर ही मिटींग जाली काय कितें हें चवकशी करा. लुईजीन. This is a very, very serious matter and it has to be studied in depth. If you want to empower the nation, you empower through good education and good health. Now we are talking of National Education Policy 2020. I hope everybody knows we are going through the worst pandemic in centuries. This has to be debated. This has to be discussed. And remember, education is in the concurrent list of the Constitution. Our Constitution is based on the philosophy of federalism. I am happy that there's an effort to bring national education policy. But national education policy should not bulldoze the states, the federal structure, the education, which is the cornerstone of our country. There are many good things I have gone, but I have also gone to the presentation of the Archdiocesan Board of Education. Now, this is a presentation giving as many as 14 or 15 suggestions. And remember, this Archdiocesan Board of Education, they are pioneers in the field of education. Right now, they are having nearly 179 to 200 educational institutions. And we should be proud. Goa's education standard as on today is much higher. In fact, I had brought 50 and odd interventions to improve the quality of education because our quality was low. Today, our children are doing so well because all these institutions, whether it's minority institutions, all the other institutions are doing well. So I feel that first and foremost, this should be debated among whoever in this house wants to discuss. I personally would like to discuss. So if you have a small committee or small presentation and discussion, we can come out with a report. This is one part. I am not saying we are authority in everything, but we represent the people. But there are good educationists in the state of Goa. There are people who mean
to improve the quality of education, let us take their ideas. Let us make Goa a center of excellence. Use this policy not to bring down the education, but use this policy to bring down up our education standards. It is an effort. It cannot be done overnight. It is an effort. We started when I was education minister, I brought 50 and odd interventions. I brought NCERT policy. I brought the new syllabus. Now, we brought SCRT institution. So we got now an infrastructure to improve the quality of education. Let us activate this infrastructure, state council for this. Somebody has very beautifully mentioned about technical education. Technical education is very, very important. And today, unfortunately, our education standard is going high. But simultaneously, the number of educated, qualified graduates, postgraduates, engineers are rotting on the live register of employment exchange. It's a very sad story. See, it is very important to create educational geniuses. But it is equally important to train our manpower and harness the employment potential so that we don't have a mismatch. Now that is where somebody has to do this. One side, we have got graduates, postgraduates who are unemployable. They may be educated, but they are unemployable. Because we created jobs, and especially Goa has created so much jobs that we have got nearly 40% migrant population. For a small state of Goa, where we had 7 lakh population, today we have got 15 lakh population. Nearly 50% people from outside have come. Come to the point. The point is this. Let him answer. They have not come because they want to sit idle. They have come because there is employment here. But that employment is not going to the sons of the soil. This is what I'm saying. That employment is going outside. So you have to train the manpower so that you harness the potential which you create for employment. Same, please reply. Speaker, sir. Same, reply. That's what I'm asking you. Same, please reply. Just reply. So reply, my appeal to the Chief Minister, just don't reply because I am asking something. Give a reply so that we can make ourselves a good policy which is well customized for Goa, well engineered for Goa, so that we can attain 100% employment in the state of Goa. Over. Good education. It is possible. Speaker sir, पयली बाब सुनील ढवळीकर यांच्यानी सांगले त्या प्रमाणे डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन आमी न्यू एड्युकेशन पॉलिसीचो विचार करता आसतना मिटींग जाल्या आसतली सेक्रेटरी लेवलाचेर बट न्यू एड्युकेशन पॉलिसी एट ग्लान्स हांवेंनूय पळयल्या हांवें पूर्ण वाचल्या म्हणना बट एट ग्लान्स फुडलें एड्युकेशन कशें आसतलें कितें आसतलें आफ्टर द 12th तेजे स्ट्रिम्स कश्यो आसतल्यो सायन्स आर्ट्स कॉमर्स न करता डायरेक्टली फॉर द फर्स्ट इयर सेकंड इयर थर्ड इयर डिप्लोमा लेवलाचेर पोस्ट म्हणजे डिप्लोमा परत ग्रॅज्युएट लेवलाचेर पोस्ट ग्रॅज्युएट लेवलाचेर ग्लान्स हांवें पळयला त्या खातीर खंयसरूच म्हणजे आमी आमचें टॅक्निकल एड्युकेशन जें आसा हें आमचें खंयसरूच दुसऱ्याच्या हातान दिवपा खातीर ना इट्स डेफिनेटली म्हाका खबर आसा त्या न्यू एड्युकेशन पॉलिसींत वेगवेगळ्यो युनिवर्सिटीज ज्यो आसा पळय तेच्यांनी डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर युनिवर्सिटीज करा म्हटलां हेंय म्हाका खबर आसा किंवा कॉलेज लेवलाचेरूय युनिवर्सिटीज करा म्हटलां दॅट इज तो कॉल जो आसा हो कॉल आमी केन्ना तरी डिस्कस करून सगळें हें प्रेजेंट करून घेवपाक जाय दुसरो प्रश्न आसा तुमचो तो तुमी 400 रुपीज जे आमी कट केला म्हणजे एक्चुली कितें जालां ते पुराय वर्सा खातीर पॅन्डमिकान ते उरल्या कट करून तांकां लंप सम जशी ग्रँट दिताली तशीच दी म्हटल्यार ती स्कीम डिझायन केल्या फक्त त्या खातीर तांकां 400 रुपीजच्या येवजी पर स्टुडंट्सच्या येवजी आमी जी स्कुलां जे आमी 400 रुपीज तितक्याय स्कुलांक आमी त्या ग्रँटान म्हणजे तांकां मेंटेनन्स ग्रँट आनी टिचर ह्या दोनूय हितूर कन्वर्ट केला कारण तांकांय बी ते कितले भुरगे जाले तो बरोवन रिपोर्ट धाड हे धाड आनी ती एटेंडन्स धाड हे सगळें वर्सभराच्यो कटकटी आशिल्ल्यो त्या खातीर कंपॅरिजन करून तांकां जे आसा ती ग्रँट ही वांगडा दिवपाक लायल्या फाटल्या वर्साची जी उरल्या ओके त्या खातीर ती ग्रँट जी आसा ही दिली वयतली ओके दॅट इज देर बाप लुईदीन फलेरो हांच्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे खंयसरूच न्यू एड्युकेशन पॉलिसी आमकां बुलडोज करपाक येवंक ना
आमचें फेडरलिजम जें आसा पळय न्ही अस्तित्वात दवरपा खातीर हांव जस्ट कळपा खातीर सांगता 34 वर्सां उपरांत एड्युकेशन पॉलिसी जी आयल्या पुराय सार्वभौमत्व देशाचो विचार करून आयल्या पुराय सगळ्या इवन दो दे आस्क टू प्रमोट द रिजनल लँग्वेजीस सुद्दां इवन दो टॅक्निकल कशा पद्दती त्या खातीर खरोखरूच म्हणजे तुमी न्यू एड्युकेशन पॉलिसींतल्यान जर वचत जाल्यार जो भुरगो फर्स्ट इयराचेरूय जरी सोडटा आसत आनी जाल्यार ताका खंय तरी डिप्लोमा सर्टिफिकेट मेळटा ही कॅन अर्न आफ्टरवर्ड्स आनी जर ताका परत जॉयन जावन दिसलें जाल्यार परत तो जॉयन जावं येता आपली डिग्री कंप्लीट करपाक जाता अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो गजाली तुमी जें म्हटलें की इंजिनियर जाल्या उपरांत बाकीचे आमी पळयता की BA BCom जावन कितलेशेच जाण बेकार आसा एम्प्लॉयमेंटान रजिस्ट्रेशन करण्या पलीकडे कांयच काम ना एट प्रेझेंट परिस्थिती ही आसा गेल्या 34 वर्सांक एड्युकेशनाचेर कोणी कदाचित विचार केलो नासतलो नॅशनल लेवलाचेर खरें म्हणजे तो 20 वर्सांनी तरी हांवें नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीचेर म्हटलें ना स्पीकर सर नॅशनल आय एम करेक्टिंग स्पीकर सर चीफ मिनिस्टरान स्टेटमेंट केला स्पीकर सर There was a national education policy earlier many times. Speaker sir, I am only correcting the chief minister. The process of education was started long back, and our government at the center also had done something. I am correcting because I thought Sky Kelna Munta. I am just correcting the chief minister. Right to Education Act was brought in, and subsequently after that, your truties hai jo aata correction ani act dela. Okay. Speaker sir, 2014. No supplementaries. No supplementaries. 2014 नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीचेर आमचें नवें सरकार माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचें सरकार येयल्या उपरांत आनी तेन्नाची HRD मिनिस्टर स्मृती इराणी हांच्या कार्यकाळांत सुरू जाल्लो कंटिन्युअसली 5 वर्सां लागले की न्यू एड्युकेशन पॉलिसी फॉर्म करपाक ती न्यू एड्युकेशन पॉलिसी ही शैक्षणीक तज्ञांनीच फॉर्म केल्ली आसा त्या खातीर सगळ्याचो विचार केला स्पीकर सर 34 वर्सां उपरांत पयले फावटी जेन्ना येयला तेन्ना न्यू एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाक कदाचित म्हाका दिसता खूब वर्सांय लागतली हांव अशें म्हणना इट इज नॉट 1 आनी 2 वर्सांनी जावचें ना खूब वर्सां लागतली स्टेप बाय स्टेप इम्प्लिमेंट करीत फुडें वयतले बट डेफिनेटली तांच्यांनी आनी एक बाब लुइजीन फेलोरो हेंच्यांनी एक बरो विशय म्हणलो आमी कंप्लिटली तेजें प्रेजेंटेशन रेडी जाल्या उपरांत केन्ना तरी PAC हॉलान बीन तेजें प्रेजेंटेशन दवरुनी सगळ्या जाणांक केन्ना तरी एकदां आफोवन व्यवस्थीत रित्या न्यू एड्युकेशन पॉलिसीचेर प्रेजेंटेशन सांगपाक जाता आनी डेफिनेटली आमी तें सांगता Chachi, no, please. No, enough. Star question number 2. Star question number 2. Saldana. No supplementary. Speaker sir, question Please state. Speaker sir, question maga answer dai. Maga answer dai. No, please. No, please state. Speaker sir, maga ek answer dai. Saldana. Speaker sir, maga ek answer dai. Nothing. Maga answer dai. Nothing going on the record. Speaker sir, question nothing will go on the record. No, nothing. Enough discussion. Please. No. Star question number 2. Speaker sir, maga answer dil na. Star question number 2. Maga answer dai. Saldana. Speaker sir, na maga answer dai. Nothing. Speaker sir, maga jaan jaba dai ye policy chair. Speaker sir, NEP policy chair maga jaan jaba dai. Amka goya kitlo faydo. 2B. Minister. Speaker sir, to a question asked whether South Western Railway officials or any Goa government department has demarcated or marked on ground the land to be acquired for the project of doubling of South Western Railway track, the answer given is no. The site inspection was conducted, but the demarcation report has not been prepared. Speaker sir, may I ask the Honourable Minister for Revenue the date on which this inspection was conducted and the authority that conducted the said inspection. Speaker sir, the site inspection was conducted between 15th of September 2019 to 10th October 2019. Speaker sir, I am told that the report has not been prepared. So may I ask the Honourable Minister for Revenue what was the purpose of conducting this site inspection? Speaker sir, the demarcation which was supposed to be done was, the report was not prepared because our department was only assisting the SWR to conduct the surveys. But Speaker sir, but as per the answer, the demarcation was not done. But no, there was obviously, if the demarcation is not done,
what was the goal or the aim of this site inspection? Because at the end of the site inspection, no report has also been prepared. Speaker, sir, like I said, the inspection was conducted, okay, and the demarcation notices were invited. See, let me just go from the beginning. Initially, there was notices that were issued to the affected people, okay, and if there was any dispute in the survey numbers or the demarcation, only then. So, no, the state was only providing use-based support to the SWR. So that is the reason the demarcation report was not prepared, but the site inspection was conducted. But what was done during the site inspection? If the demarcation was not done and the following report was also not written, I wonder what purpose was really achieved through this site inspection. Nevertheless, Speaker, sir, may I go to my next question? To a question asked whether land acquisition under Railway Act 1989 has received the Goa Cabinet's approval, the answer given is that since the acquisition is notified by the central government, the question of approval of Goa State Cabinet does not arise. Speaker, sir, may I ask the Honorable Minister for Revenue whether the Goa State Government has no say in developmental works within the state, especially when the national project is detrimental to the welfare of the people of the state. Speaker, sir, the government has not issued any directions to the concerned authorities to use the Railway Act for land acquisition. However, when it's a central government project, there is no need for cabinet approval once it's a central government project. Speaker, sir, land for the project is being acquired under the Railway Act 1989. I have a copy of the letter dated 16th February 2018, written by Shri A.K. Gupta, General Manager of South Western Railway, to Shri Dharmendra Sharma, the then Chief Secretary, Government of Goa, wherein, under point 2 of his letter, he states, let me quote the verbatim from the letter. Acquisition of land under the Railway Act would require joint measurements, JMC, to be conducted involving railway representative, state revenue authorities, as well as the land owners. Speaker, sir, this proves that what has been done is not per the Railway Act. So I would like to ask the Honorable Minister, when the Act says that if land is to be acquired under the Railway Act, there are certain joint measures to be followed, which involves the railway representative, the state revenue authorities, and the landowners. Yes. But none of these have been followed. Yes, madam, that has been done. And for people to raise their objections, the hearings are already on. George, see, you have to also indicate to the people the land that is going to be acquired. Yes, madam. So they were informed about it. It was published in the daily newspaper. No. Okay. All right. Yeah. If that's your answer, I'll come to my next question. Speaker, sir, whenever development is planned, land is the greatest requirement. This land on which the infrastructure is planned could be government land or it could be private land. With reference to doubling of the South Western Railway track from Kulen to Vasco in South Goa, major part of the land for the project is private land. In this context,
Will the Honorable Minister for Revenue inform this August House whether a study giving details like proximity of the second track to the adjacent houses along the alignment and the impact due to raising of the ground level to lay the second track along certain stretches of the alignment, has it been done? Is the Honorable Minister for Revenue even aware that along the alignment there are many stretches where the land has to be raised? The land has been previously raised to lay the first track, and now the land is going to be raised to lay the second track. What is the government doing about this? Are the owners and the residents of the houses aware that this land is going to be further raised and it's going to be excuse me, please allow me to ask the question. I'm not talking to you. Now, has the government given any inkling to the residents of these houses how and how much will the land be raised? I mean, are the residents of these houses the citizens of Goa? Are they the citizens of this country? Question. Madam, 1 second, I'll answer your Yes. first question, where you said the majority of the land is private. So I have the breakdown over here. The total land proposed is 152.259 hectares, okay, where most of it... Okay, that's Oh, fine. yeah. I'm talking Sorry. about private land because in my constituency, Kortaling constituency, most of the land that is going to be taken over is private land. Speaker, sir, in this diversion of forest land is 138.3916 hectares, which makes up 91% of the land which is needed for doubling. Transfer of government land is 1.7138 hectares, which is 1%, and acquisition and procurement of private land is 12.1536 hectares, which is 8%. Speaker, sir, the main essence of my question is not about the quantum of land that is going to be acquired. The essence of my question is whether the residents of these houses along the alignment have been informed about what is going to be their plight should the second track become a reality. Question is over. 0 hour mention. No, sir, this is not fair. Let the Honorable Minister answer my question. Question is over. No, Question please is over. extend the time, sir. How Please can I extend the time. Question is over. Half an hour discussion on Sir, this issue. my question has not been answered. Usually you allow questions to go on beyond the time. Never. No, you do allow, sir. I know. I've been present in this house. After 12:30, it's not possible. 0 hour mention. Half an hour discussion on this. We'll ask half an hour Yes, discussion. sir. Allow me. Sir, I happen to be the representative of the people of Kortaling constituency and I owe them this answer. So I request the Honorable Minister for Revenue to please answer the question. Question hour is over. Question hour is over. 0 hour mention. Half an hour discussion. Half an hour discussion. Because, sir, obviously there are no answers to my questions. Why are you asking? Half an hour discussion is required on this. Let the member ask to the government. Let the member ask to the government. 0 hour mention. I mean, we have raised the question. 0 hour mention. Vijay Sardesai, 0 hour mention. Half an hour discussion. Yes, sir. Ours is a democratic government, Speaker, sir. People 0 hour mention. have to know what is awaiting for them. And this is one way the people will know what is awaiting for them. It's easy for us to... Half an hour discussion. 0 hour mention, please. Half an hour Vijay discussion. Sardesai. Speaker, sir. Half an hour discussion is Nothing is required, allowed. Speaker, sir. No allowed. It is very important issue. Not allowed. 0 hour mention. You put the questions. You can speak on the demands. Why you are asking 0 hour after Half an hour discussion? discussion on this issue. Why you are asking? सर रेग्युलेटरी मोशन आसा साहेबाचेर Speaker, sir. रेग्युलेटरी मोशन आसा Speaker, sir. Half an hour discussion. Regulatory State motion government आसा. is acting as a Half an hour discussion puppet, puppet of the central government and sacrificing local interests. Please go to the seat.
Please go to the seat. Please go to the seat. Yeah. We want See, there are half an 13 hour days. discussion. There are 13 working On days. this question, Wait, no. we There are 13 working days. There are 13 working days. House is adjourned for 15 minutes.